पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया. अर्गान जेजू, होगळाब जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू, वंदन जेजू. ओ थोडो वेळ आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करया. जुआंवचो वांजेल 14वा अध्याय 6व्या वळींत देवाचें उतर आमकां सांगता, जेसून जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरेफत गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. वय बापा सरशी वेची वाट एकच जावन आसा, जेजू. जेजू मरेफत गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना, सर्गाक वचूंक जायना, सस्नीक जिवीत जोडूंक जायना. कित्या म्हळ्यार जेजू जावन आसा एकच वाट, सत आनी जिवीत. सत जावन आसा देवाचें उतर, तें सत जावन आसा, तें काम करता, तें आमचें थंय वावर करता, तें वावुरता देवाचें उतर. देखून तें उतर आमी कान घेवन हर एकल्यांनी जियोंक आसा. जिवीत जेजून दाखयल्ल्या वाटेन आमी सोमकोंक आसा. जेजून ह्या संवसारांत जियेत आसतना हर एकल्याचो मोग केलो, जावं तो दुबळो, जावं तो ग्रेस्त, जावं तो पातकी, जावं तो पिडेस्त, जावं तो कोडान पडलेलो, या खंयच्याय पिडेन आसलेलो जावं दी, जेजून तसो मोग केलो. जेजून ताका आपडलें, जेजून ताका गूण केलें. जेजू आज म्हाका आनी तुकाय गूण करूंक आशेता, सर बंदडेतान भायर काडूंक आशेता. देखून जेजून म्हाका आज भायर काडिचें जाल्यार म्हज्या समस्यांतावन, म्हज्या पिडेतावन, म्हज्या कश्टांतावन जेजू भायर काडिचें जाल्यार हांव जेजूच्या वाटेन आसा जाय. जेजू म्हजे थंय जियेता आनी हांवें जेजू थंय जियोंक आसा. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन हांवें सोमकोंक आसा. हर एकल्यांनी जेजूचेर दिश्ट कोसोंक आसा. आमी आमची दिश्ट ह्या संवसाराचेर आसा, संवसाराच्या वस्तूंचेर आसा, संवसाराच्या कुशलकायेचेर आसा. जेजू सांगता, म्हजेर दिश्ट कसया, म्हजेर नदर लाया आनी तुमची मुखामळां परजळटली. आज म्हज्या आनी तुमच्या तोंडाचेर जेजूचो परजळ आसूंक जाय. आज साबार आमची तोंडां भावल्यांत, आमची तोंडांत एक तराची खंत दिसून आसा, आमच्या तोंडांत एका तराची बेजाराय, अनकार दिसून आसा. कित्याक जेजून आमचो मोग केला, कित्याक आमकां बेजाराय, कित्याक आमकां खंत, कित्याक आमकां एक कश्ट आयल्यात म्हळ्यार हांव आनी तूं जेजूच्या वाटेन समकतें नांव. जेजूच्या वाटेन हांवें जिये जाय म्हूण जेजू आशेलो, जेजूच्या वाटेन हांवें वसत जाय. ती अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरा म्हणटा देवाचें उतर. नासाक व्हरता तो मार्ग रुंद जावन आसा. देखून हांवें जेजूचे वाटेन, जेजून दाखयल्ल्या त्या मोगाच्या वाटेन, सताच्या वाटेन, नितीच्या वाटेन, सोडदोडीच्या वाटेन, बोगसनाच्या वाटेन हांवें आनी तुवें जियोंक आसा. आज आमी सर्व एक ना एका तराच्या एडिक्शनाक वळख जाल्या, एक ना एका तराची संवय आमच्या थंय आसा. ती संवय, ती एडिक्शनां म्हाका सर्गाक व्हरून पायतात गी म्हणलें पळोवंक आसा. देखून जर हांव नाना तरांच्या संवयाक, एडिक्शनाक वळख जालां जाल्यार ती सर्गाक व्हरून म्हाका पावयनात. ती व्हरून पावयतात म्हाका यमकोंडाक, नासाक व्हरून पावयतात. देखून त्या एडिक्शनांतावन, त्या संवयातावन आमी भायर येयचे जाल्यार हांवें जेजून धरिल्ल्या वाटेन हांवें सोमको जाय. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन हांवें सोमकोंक आसा. सर्गाक वेची वाट एकच जावन आसा, जेजू एकच वाट सर्गाक वचूंक. त्या वाटेन चलोंक ह्या संवसारांत म्हाका देवाचें उतर गरज आसा. हांवें देवाचें उतर कान घेवंक जाय. देवाच्या उतरांत हांवें रोंबो जाय. देवाच्या उतराची पाळां म्हज्या जिवितांत रोंबो जाय. त्या दाळा मात्र ती फळ दिवंक शकतात. ती म्हज्यातान बरें फळ हांव भायर येवंक शकता. देखून त्या वाटेन हांवें सोमकोंक आसा. दुसऱ्या वाटेन गेल्यार, जेजूच्या वाटेन चलनासतना हांवें दुसऱ्या वाटेन गेल्यार तें म्हाका सर्गाक व्हरून पावयनात. देखून हांवें आनी तुवें सर्गाक वचय जाय जाल्यार, तें ससनाचें जिवीत जोडी जाय जाल्यार जेजून दाखयल्ल्या वाटेन हांवें आनी तुवें सोमकोंक आसा. आमी पळयता आकाशार प्लेन उपता,
त्या प्लेनाक एक रूट आसा, एक मॅप आसा, त्या रुटान मात गेल्यार ते पावोंक जाय जाल्ल्या जाग्याक व्हरून पावोंक जाता. आमी ट्रेन वेचे पळयता, ते ट्रेन कशेंय गेल्यारय जायना, ताका एक ट्रॅक आसा, ताका एक रूट आसा. त्या ट्रॅकान गेल्यार मात्र तें वचूंक जाय जाल्ल्या जाग्याक पावोंक जाता. आमी कारांनी बसांनी ट्रॅवल करता, एका जाग्यान आनी एका जाग्याक वेता, ताका एक रूट आसा, ताका एक मार्ग आसा. त्या मार्गांतल्यान गेल्यार मात्र आमी त्या जाग्याक वचूंक पावोंक जाता. हांवें हांगातावन बँगलोर वचो जाय जाल्यार ताका एक रूट आसा. हांवें बॉम्बेच्या वाटेन ह्या दुसऱ्या वाटेन गेल्यार म्हाका बँगलोर वचोंक पावोंक जायना. देखून सर्गाक वचोंक एक वाट आसा, ती वाट जेजून दाखयल्ली वाट. त्या वाटेन गेल्यार मात्र हांवें आनी तुवें सर्गाक वचोंक जाता. आमच्या जिवितांत आज आमी सारक्या वाटेन चलनासतना, जेजूच्या वाटेन चलनासतना आमच्या जिवितांत आज साबार एक्सिडेंटां जातात. आमच्या कुटुंबांनी साबार गोंदळ जाला. आमची कुटुंबां आज फूट येवंक कारण कितें जावन आसा? भुरगीं वाट चुकोवन वचोन कारण कितें जावन आसा? आज आमी आमच्या भुरग्यां विशयांत मुस्त कंत करता. भुरगीं वाट चुकोवन गेल्यांत, भुरगीं सांगलें आयकनात. कित्याक आज अशें आमच्या कुटुंबांत घडटा? देखून कित्याक म्हळ्यार आमी सगळीं वाट चुकोवन गेल्या. आमी संवसारांतल्या वाटेनी वचोन आसा. संवसारांत साबार वाटो दिसतात, साबार एंटरटेनमेंट आमकां दिसता, साबार आमकां एन्जॉयमेंट मेळटा. आमच्या कुडीक तें दादोसकाय दिता जाल्यार तें आमच्या आत्म्याक दादोसकाय दिना. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज हांवें आनी तुवें जेजूच्या वाटेन चल जाय. हांवें आनी तुवें ह्या समस्यांतावन भायर ये जाय जाल्यार, आमची कुटुंबां आज सारकीं जाय जाल्यार, आमची कुटुंबां आज बाचाव जाय जाल्यार, हांवें आनी म्हज्या भावा भयणींनी आज बाचाव जाय जाल्यार हांवें आनी तुवें जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक आसा. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन सोमकोंक आसा. जेजू म्हणटा, हांवूच वाट, हांवूच जिवीत. देखून हांवें आनी तुवें त्या जिवीत जेजून दाखयल्ले वाटेन सोमकोंक आसा. आतां सर्गाक वचोंक जाय. हर एकल्याकी आशा आसा, सर्गाक वचो जाय. सर्गाक वचो जाय जाल्यार त्या वाटेची म्हाका नॉलेज आसचे, त्या वाटेची म्हाका जाणवाय आसचे, नातल्यार सर्गाक वचोंक कशें जाता? जेजू म्हणटा, हांवूच वाट. देखून जेजू विशयान म्हाका गोत्त आसचे, जेजू विशयान म्हाका जाणवाय आसचे, नातल्यार कशें हांवें आनी तुवें सर्गाक वचें? हर एक कामाक, हर एका आमी करच्या वावराक, आमी साबार कडेन फॅक्ट्रींत ऑफिसांनी काम करता. त्या कामा कडेन एक रुली आसात, रेगुलेशन्स आसात, ते आमी पाळूंक उत्तो आसा. नातल्यार तें काम सारक्या रितीन जायना, तें डिसिप्लीन येना. देखून म्हज्या कामांत हांवें सारक्या रितीन काम करी जाय जाल्यार, सारकें डिसिप्लीन ये जाय जाल्यार हांवें त्या डिसिप्लिना प्रकार जिये जाय. हांवें डिसिप्लीन तें फॉलो करी जाय. त्या दाळा मात्र म्हजें काम सफळ जाता. हांवें करचें काम सारक्या रितीन करूंक जाता. तशेंच हांवें सर्गाक वचोंक जाय जाल्यार सर्गींच्यो वस्तू हांवें आपणाय जाय. सर्गींची जाणवाय हांवें जोडी जाय. सर्गींच्यो वस्तू कसल्यो, आत्मीक वस्तू कसल्यो जावन आसात त्यो म्हजे थंय आसा जाय. मोग आसा जाय, समाधान आसा जाय, संतोश आसा जाय, बोगसाणें आसा जाय, सोडदोड आसा जाय. हांवें अहंकार दाखोवंक जायना, हांवें गर्व दाखोवंक जायना, हांवें द्वेश करूंक जायना. त्या दाळा म्हाका सर्गाक वचोंक जायना. हांवें गर्वान बसल्यार, अहंकारान रावल्यार हांव सर्गाक वचना. हांव खंय येता म्हणलें आमकां आमी चिंतून पळोवया. देखून ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमकां हर एकल्याकी रुली आसात, रेग्रो आसात, त्यो आमी पाळी जायस. तशेंच सर्गाक वचोंक जाय जाल्यार आमी सर्गाक वचोंक जाय जाल्यार ह्या सर्गाक वेचे रुली आसात, रेगुलेशन्स आसात, नियमां आसात, त्यो आमी पाळी जाय. नातल्यार आमकां सर्गाक खंडीत वचोंक जायना. ती नियमां कसली, त्यो रुली कसल्यो,
त्यो रुली आनी नियमां देवाचें उतर जावन आसा. देवाचें उतर आज म्हाका कितलें कळीत आसा, देवाची उतराची जाणवाय कितली म्हाका आसा म्हणलें पळोवन कान घेवया. आज साबार संगती आमकां कळीत आसात, संवसाराची जाणवाय म्हाका कळीत आसा, संवसारांत कितें घडटा म्हाका कळीत आसा. आज कोणाक कितें जालें काल्या खातीर जालें सगळें आमकां कळीत आसा. आमी न्यूजपेपर वाचता, सगळें आमी करता. आज म्हाका आनी तुका जेजूची वळख कितली आसा, जेजूची जाणवाय कितली आसा म्हणलें पळोवन कान घेवया. सर्गाक वच जाय जाल्यार एकच वाट जेजू, देवाचें उतर हांवें कान घेवचें. ती जावन आसात सर्गाक वचूंक, तांतू आसात नियमां, रुली, रेगुलेशनां. हांवें ह्या संवसारांत जियेत आसतना कितें करी जाय, कशें जियेचें, खंयच्या वाटेन गेल्यार म्हाका सर्गाक वचूंक जाता म्हणलें आमी पळोवन कान घेवया. आनी देवाचें उतर ती म्हाका सर्गाक व्हरून पायता. देवाचें उतर हांवें कान गेल्यार तें म्हाका सर्गाक व्हरून पायता. तें नासाक व्हरून पायना, तें म्हाका सोडवणेची वाट दाखयता, तें म्हाका सर्गींची वाट दाखयता. देखून तें उतर हांवें म्हज्या जिवितांत पाळण जिवंक आसा. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे, ताचे नियमां पाळचीं, देवाचें उतर पाळचें जावन आसा. देखून हें हांवें पाळण जियेल्यार मात्र म्हाका सर्गाक वचोंक जाता. देखून सर्गाक वेचें तितलें सुलाभेचें न्हय, कित्याक देवाचें उतर हांवें आनी तुवें कार्यारुपाक हाडूंक आसा, देवाचें उतर हांवें आनी तुवें पाळूंक आसा. त्या दाळा मात्र म्हाका आनी तुका सर्गाक वचोंक जाता. आज संत भक्त आमी पळोवंक गेल्यार साबार संत भक्त आमकां आसात. आमी साबारां कडेन इंटरसेशन करता, विनंती करता. तांचें जिवीत आमी पळोवया कशें आसलें. तें जेजूच्या वाटेन आसलें, जेजूच्या मोगांत भरलेलें जिवीत. कित्याक म्हळ्यार ते जिवीत ते जियेल्यात. संत भक्त जावं कारण कितें, तें जेजूच्या वाटेन तीं जियेल्यांत, जेजूच्या उतरा प्रकार तीं जियेल्यांत. जेजूक तांणी तांच्या करण्या वरवीं उतरा वरवीं साक्ष दिल्या. आज म्हाका आनी तुका एक सांत जावन जियोंक जेजून आपयलां जाल्यार हांवें आनी तुवें जेजूच्या वाटेन, जेजूच्या मार्गान, जेजून दाखयल्ल्या त्या वाटेन हांवें सोमकोंक आसा. देखून आज म्हजें आनी तुमचें जिवीत जेजूच्या वाटेन आसूंक जाय, जेजूच्या हातांत आसूंक जाय. हर एकले आमी खंयच्याय सक्तेक, खंयच्याय मनशा फाटल्यान वचनासतना आमी जेजूच्या हातांत पडया. तवळ मात्र जेजू म्हाका हर एका समस्यांतलें, हर एका कश्टांतलें, हर एका अंधकारांतलें भायर काडूंक शकता. देखून देवाचें उतर आमी कान घेवंक जाय. जुवांवचें पयलें पत्र 2 अध्याय 6व्या वळींत देवाचें उतर सांगता. देखून आपूण देवा थंय जियेता मुंतेल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणये बरी आसूंक जाय. वय आमची जिणी, हर एकल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणये बरी आसूंक जाय. त्या दिशेन आमी हर एकली मेट काडून आमी त्या वाटेन सोमकोवया, देवाच्या वाटेन चलया. तीस कृपा आमकां देव दिवं दी म्हूण ह्या घडये मागया. आमेन.